प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो 8वा विसवोर, वोड 14 ते 21 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8 verses 14 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शीस उणें व्हरूंक विसरलेले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणून शिडकायलें, चीत दियात आनी फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगे विशीं चोत्रायेन चलात. ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उणें नान देखून तो अशें उलयता. हें जाणू जावन जेजून तांकां म्हणलें, उणें नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे मदें उलयतात? अजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना, अजून पर्यंत तुमचे मोतीक उजवाड ना. दोळे आसून तुमकां दिसती पडना आनी कान आसून तुमकां आयको येना. उगडास धरो ना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक दिले तेन्ना उरलेल्या कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी ताणीं ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर अजून पर्यंत समजनात तुमी? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन आपल्या शिसांक शिडकायता. कितें घडलेलें? जेजून एक व्हडली मिलाक केल्ली आनी थोड्या उड्यांनी, 7 उड्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी वजारांनी वजारां लोकांक जेवण दिल्लें. तांकां तांची भूक पयस केल्ली आनी तांकां घरा धाडलेले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आतां ही मिलाक कोत्ता आनी आपल्या शिसां बरोबर व्हड्यार बसोन तो आतां पेली तोडी वेता, थंयसर शीस म्हणटात आमचे कडेन कांय ना. आनी त्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा, चीन दियात म्हणटा आनी फारिजिवांच्या आनी सुद्या आनी हेरोदीच्या फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. भाव भयणीनो, जेजून व्हडली मिलाक केली. थोड्या उण्यांनी थोड्या मासल्यांनी वजारान लोकांक जेवण दिलें. आनी जेन्ना ते आतां व्हड्यार बसलेले, जेजू तांकां म्हणटा, चीन दियात आनी फारिजिवांची आनी हेरोदाची फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. शीस कितें सजमतात? ते सजमतात, ते एकामेकाक उलयतात, म्हणटात आमचे कडेन उणें नात देखून तो अशें उलयता. भाव भयणीनो, जेजूचे शीस जेजू बरोबर इतलीं वर्सां रावन आजून पासून तांकां एके भाशेन जेजू कोण तो, कितें व्हडली मिलाक केली, कितें उतरां उलयतालो, आजून सजमणी नासली. आनी भाव भयणीनो, हाचें कारण आमच्यान म्हणूंक जाता, आजून पासून जेजू खुर्सार बसोंक नासलो, आजून पासून शीस एक नवी रोचना जावंक नासले, आजून पर्यंत पवित्र आत्मो तांचे भितर देवंक नासलो. म्हणटकच जेन्ना जेजू तांकां देवाचें उतर शिकयतालो, जेन्ना तूं तांकां ओपारींनी शिकयतालो, हे शीस सजमूंक पावनासले. जेजून व्हडली मिलाक केल्ली आनी जेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, चीन दियात आनी फारिजिवांची आनी हेरोदीची फुगे विशीं चोत्रायेन चलात, ते आतां फकत आपल्या पोटाचेर चिंतात. ते सजमतात की उणें हाडूंक ना म्हणून जेजू अशें म्हणटा. पूण जेजू तांकां कितें सांगूंक सोदतालो? तो तांकां सांगूंक सोदतालो की हें सगळें करून फारिजियो आनी हेरोदाचे लोक ताचेर आड येवपाचे आसले, कित्याक ते जेजूक नाकारताले. जेजून मिलाक करूनय ते आतां जेजूचेर आड येयल्ले. ते जेजूक एक देवाचो पूत म्हणून, मेसाय म्हणून सजमूंक नासले. ते जेजूक मानूंक, जेजूक आपलो देवाचो पूत मानूंक ते तयार नासले. ते जेजूचेर आड येताले, जेजूचेर एके भाशेन धुमाळो हाडटाले. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू आपल्या शिसांक सांगता, चोत्रायेन रावात ह्या लोकांक, फारिजिवांक, हेरोदाच्या लोकांक, कित्याक हे लोक आमकां फकत त्रासांत घालूंक सोदतात. पूण भाव भयणीनो, ह्यो वस्तू शिसांक कोणूंक येवंक ना. पूण कितें घडलें?
जेन्ना जेजू मेलो पूण परत स्वर्गार गेलो, सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला, थंयसर ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. आतां भाव भयणीनो, हो जो पवित्र आत्मो तांचे भितर देवलो, तांकां आतां सगळें जे जेजून पयलें शिकयल्लें तें आतां शिकोवंक लागलो, तांच्या मनार हाडूंक लागलो. आतां भाव भयणीनो, ह्या शिसान जें जेजून सांगलेलें आतां तांकां कोडोन येयलें, तांकां सजमणी मेवली, कित्याक पवित्र आत्म्यान तांकां ह्या उतराची सजमणी दिली. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी खरें कोणी म्हणटा आमी जेजूचे फाटलादार, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी देवाचें उतर वाचीत जाल्यार आमकां तें उतर सजमून येवपाक एकदम गरजेचें. कित्याक आमचे कडेन आतां पवित्र आत्मो आहा. जो कोण आजून जेजूक मानून घेवंक ना, जो कोण आजून पासून एक नवी रोचना जावंक ना, ती देवाचें उतर आयकत जाल्यार, रितीराक वसत, शिवर्तमान आयकत जाल्यार तांकां उतराची सजमणी मेळची ना. वय इगोर्जेक वचोन उतराची सजमणी मेळची ना. कित्याक आजून पासून ती नवी रोचना जावंक ना, आजून पासून पवित्र आत्मो भितर येवंक ना. तर पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर आयकोंक जाता, देवाच्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक जाता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्यान चलोंक जाता, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवनांत पाडूंक जाता आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आनी तेजे उपरांत आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन ही बरी खबर आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म करतले हांव, आमी मिसाक बेतले हांव, तेर्स करतले हांव, सगळें देवस्पण करतले हांव, पूण आमकां उतराची सजमणी ना जाल्यार, खरेपणी आमी एक नवी रोचना जावंक ना जाल्यार, आमचे कडेन पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी फकत धर्म करून केन्नाच आमी देवाचें उतर पाडूंक करपाक आमी पावची ना. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जें जेजून आमचे पासत खुरसार केलें, ताणें आपलें रगत वारोयलें, ताणें आमचो जागो घेतलो आनी आमकां एक नवी रोचना केली ना आपल्या खुरसार वचोन, हें आमी सत मानुया, जेजूक आमचो सोमी देव म्हूण मानुया आनी आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें देवाचें उतर शिकून एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.